आम्ही ते आयचो ठराव तुमचो व्हिडिओ धाडटा कळ्ळें न्ही. तो व्हिडिओ धाडलेली कॉपी तुमकां दिता कळ्ळें मरे. दुसरो हांव कितें तेणी घेतलो की 3 वर्सां पासून खंयचे पंच हजर आसात गैरहजर आसा तेंचे डिटेल लिस्ट काडचें आनी पंचायतीचे भायर मारचें. सगळ्या पंचायतीच्या भायर सगळ्यो एक ठराव घेतलेलो आसा की हे जे पंच एबसेंट रावतात म्हणजे एखादो रावलो हरकत ना पण वारंवार रावतात तेंचे तुम्ही व्हिडिओ धाडा लेटरा. आणि मीनवायल जे फाटले आता 3 वर्सां जाली आमची पंचायत चालू आसा हे टर्माची. ते 3 वर्सांक जितले पंच येवंक ना तेंचे सगळ्यांचे प्रत्येक एकाची मिटिंगेचे लिस्ट काढून ते पंचायतीचे भायर लावचे जेणे करून कोणाक येणाऱ्यांक सुद्धा कळचे की ती पंचायतीन हे पंच आपले ग्रामसभेक उपस्थित रावना म्हणून. लोकांचे फाटले जे कितें ठराव असले तेचेर आमी चर्चा केली आहे. त्यांना ती समोर उत्तरां दिली जे कितें असले थोडेशे गोष्टी आमी जवळ 90% आमी तेंचे केल्ल्यो फुलफील केल्ल्यो सगळे कितें सांगलेलें तें तेंची सजेशन्स आसली ती सगळी केल्ली आसातली. आणि तशेंच आतां जे क्वेश्चन नासले पण जे कितें क्वेश्चन तेंच्यांनी रेज केले तांकां आमकां आमी घेतलेले आसा. आनी ते दृश्टीन आमकां आतां फाल्यां जे कितें आमी करूं शकता ही पावलो थोडी आमच्या खातीर डिपार्टमेंटाक धाडपाची आसात. रोड वायटिंग आसूं शकता डेव्हलपमेंट आहा तेंच्यांनी आनी थोडी जे गार्बेज संदर्भान किंवा आमकां एक प्रश्न येयलो हांगासर की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आसात आनी ह्या बिल्डिंगांनी जे लोक रावतात ते आमकां कचरो दिना. कचरो दिना म्हणून आमी सारकी आतां चवकशी करून काडली की ते आमकां कचरो दिनात आनी तांकां एक आमी 100 रुपया चार्जीस बसयल्लो आसा जेंकां सुको कचरो आनी ओलो कचरो डेली कलेक्शन करता आमी. ते मनीस दिनात त्या कारण आमी अशें ठरयलां की आतां फाल्यां एक मंगळार दिसा वचून ते बिल्डिंगे थोडें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी तेंच्यो कितें समस्या आसा ते कित्याक कचरो दिनात कित्याक मिक्स दितात हेचेर एक कितें सोल्युशन काडचें.